Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. And if the tracks are doubled, people, the owners and the villagers will become prisoners in their own land. It is for coal. Mr. Cabral has agreed yesterday when another group of people were talking. He agreed, they were telling him about the coal, the quantum of coal that will be transported. Yes. These are 3 linear projects that will cause a lot of destruction. I think you should ask this question to them. Yes. It is the union minister's responsibility to ensure protection of the environment. He is the minister for environment. He is responsible for the quality of environment that we, the people of the state of Goa, will face. इतले मजगती अलिनाच्या वक्तव्याचेर काब्रालान आपली भूमिका स्पष्ट केली. अलिना म्हणजे म्हजे कलीग सीएम जेन्ना इशून दिल्लो तेन्ना हांवूय आशिल्लो. सीएमान इशून दिल्ले की पयलीं मडगांवच्यान वास्को करचें ना अशें तेन्ना आमचे लिडरान म्हटलेलें की मडगांवच्यान वास्को वयल्यान जे अप टू मडगांव पासून हाडपाचें ना क्लियर आसा. तेणें केन्ना सांगूं ना आपूण डबल ट्रॅकिंग करपाक दिवचो ना अशें म्हणूं ना. तेणें अप टू मडगांव पासून करपाचो आनी मडगांवच्यान वास्को व्हरपाक ते मागीर पळया सॉरी मडगांवच्यान वास्को करपाचें मागीर पळया हें सांगलेलें. आमी फाल्यां लोकांनी सांगलें की ती लायट ती थंय तयार करता ती फक्त आमकांच दी आनी गोंयांत दिनाका म्हणजे कितें जातलें. आनी इट इज वी आर अ नेशन. मजगती मोल्या सांगोडच्या लोकांचो तनमार मोल्याच्या पावर लायनीक पुराय तेको. NGO बेठेच गांवांत येवन गोंधळ घालतात म्हण गांवकारांनी प्रकल्पाची वकिली सुरू केल्यात. गोंधळ घालतल्या NGOक एक्टिविस्टांक खंय गांवचें कांयच खबर ना. लोक तांच्या पोटा पाण्याची लायटीची वेवस्था जातली म्हण रावल्यात. आमच्या गांवचो फूल सपोर्ट आसा ह्या प्रोजेक्टाक. कित्याक तर आमच्या गांवांत जाता जाल्यार आमकां कितें बेनिफीट मेळटलें. ह्या आमचे नेबर विलेजेस आशिल्ले तांकां ह्या प्रोजेक्टाक सामको ओपोज आशिल्लो. पूण आमी ह्या प्रोजेक्टाक ओपोज ना. आमी ह्या प्रोजेक्टाक सपोर्ट केल्लो खूब. पूण मेन प्रश्न आमचो शेतकाराचो की कांयच पिड्यार जावचें न्हू. जे आमची जी 50-60 वर्सांची जी झाडां आसा तो उत्पन्न आसा आनी आमी डिपेंड ऑन फार्म शेतकरी. आमचे बेजीक रिक्वायरमेंट आसा आमच्या गांवचो 4 मनीस लागना पूण आमी खूश आसा. मोल्या सेव म्हणून जे NGO नाचता पूण तेंच्यांनी सुद्दां आमकां विश्वासान घेवंक ना. आमी गांवचे लोक आसतना आमकां विश्वासान घेयनासतना ते भायले भायर येवन तांकां जाय ते मिटिंगेक उलयता. जो उदकाचो झरो एकूच आसा पूण सांगपी आसा न्हू ते सगळे फोटगोट अशे 4 झरे तरी जी मे पर्यंत व्हांवता अशें आसा. हांगा आमचो एखादो प्रोजेक्ट जाता आनी तितून जर एक आमचे 10 भुरगे जर लागतात जाल्यार ती आमच्या खातीर खुशयेची गजाल आसा. ना प्रत्येक घरान फ्रीज जाय TV जाय सगळें जाय ते लायटी शिवाय कशें चलतलें. जर त्या प्रोजेक्टाकूच ओपोज केलो जाल्यार आमी 24 वरां लायटीची अपेक्षा कशी करपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.